येवकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. कोयर सतावपाक लागला शाळेच्या भुरग्यांक. दवर्लीच्या शाळे लागसार कोयराच्यो गुट्टाणी. वाठार नितळ दवरपाची जबाबदारी कोणाची? भुरग्यांक पडला प्रस्न. गोंयांत खंय विजेची चल्ल्या चोरी. देखून विद्युत विभागाक सोदचें पडटा लुकसाण. उपाय म्हण हाडटले स्मार्ट मिटर, सांगले वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान. डिसेंबरांत सुकें उरतलें हवामान. तापमानात दिसून येतलो उणाव, पूण नोव्हेंबराचे निमणे शिरशिरू येता पावस. आयएमडीचो अदमास. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयांत खंय विजेची चोरी चल्ल्या. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान सांगलां, विद्युत विभागाक लुकसाण सोंसचें पडटा. हे विशींची अधिकृत कागाळ येवंक ना, पूण स्मार्ट मिटर घातले जाल्यार वीज चोरयेचेर आळाबंद हाडूं येता, अशेंय सुदीनान सांगलें. कळंगुटाच्या GIS सबस्टेशनच्या उक्तावणा वेळार सुदीन उलयतालो. कळंगूट 33/11 केव्हीच्या ट्रान्सफॉर्मराचे उक्तावण वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या हस्तुके जाल्ले. कळंगुटाचो आमदार मायकल लोबो, कळंगुटाचो सरपंच जोझफ सिक्वेरा हेवूय उक्तावणाक हजर आसले. नव्या सबस्टेशनाक लागून दर्यादेग वयले थळावे लोड शेडिंग कमी जातले, अशेंय ढवळीकारान सांगले. वीज चोरीची तक्रार जरी नासली, जे आमचो लॉस आसता तो लॉस पळयल्या नंतर आमकां कळटा. आतां लॉस 500 तरेचो आसता. तातूंत मेजर लॉस हो चोरी आसा. जे 14% आशिल्ली ते मिटर बदलले आनी आमी ती लॉस जवळ जवळ 12-11 हाचे भितर हाडली. आमी एश्युरन्स दिलां युनियन मिनिस्ट्री पावर डिपार्टमेंट ताका की येता त्या वर्सा 2022-23-24 हे जे वर्स येतलें त्या वर्सा आमी सिंगल डिजिटान लॉस हाडटले आनी त्या खातीरूच खुबशे प्रोविजन आमी केलां. नंबर 1 म्हणजे हांव तुमकां एकूच एग्जाम्पल दितां. तुमचे घरचे तुमचो ओरिजिनल रोड जो आसा तो तुम्ही कॅल्क्युलेट करून कनेक्शन घेता. त्यानंतर तुम्ही फ्रीज हाडटा. त्यानंतर तुम्ही AC बसयता. हो लोड तातूंत नासता आनी त्या खातीर तुमकां विजेची बिलां कमी येता. हे सगळे सारकें करपा खातीर आमी सुरवात केल्या आनी स्मार्ट मिटर हो जो आसा तो आयल्या नंतर हातूंत खूब सुदारणा जातली. तुमकांय सुदारणा जातली आनी पावर डिपार्टमेंटाकूय सुदारणा जातली. रेव्हेन्यू इम्प्रूव जातलो. तुमकांय नाका आशिल्ली बिलां येवपाची बंद जातली. इम्प्रुवमेंट इन पावर इज ओनली पॉसिबल बाय एनहान्सिंग द ट्रान्सफॉर्मर, बाय taking underground cabling work and by taking latest model state of art substation. बरी वीज कशी मेळची, कारण जे प्रॉब्लेम तुमचो 7 नंतर हांगा जाता तो आमकां सॉर्ट आउट करपाचो आसा आनी तो करतले आमी. हांव एश्युरन्स दितां कळंगुटकारांक जे समुद्र किनाऱ्याक हे जे प्रॉब्लेम चालू आहा ते सगळे येता ते 2 वर्सांत सगळे मोकळे. गोवा 365 खातीर कलंगूटच्यान समीप नार्वेकार. कोयराचो प्रश्न सुटून सुटना. लोक घराचो वाठार नितळ दवरतात, पूण घराच्या भायर देखून एक जग आसा. ताची जतनाय कोण घेतलो? हो प्रश्न आतां उबो जाला. दवर्ली शाळे लागसार रस्त्याचेर कोयर साठवपाक लागला. ताचे चड त्रास सोंसचे पडटात ते शाळेत वचपी भुरग्यांक. पळयात. दवर्लीच्या शाळे लागसार सुको आनी वोलो कोयर उडोवपाक बॉक्स दवरला. तरीय लोक रस्त्याचेर कोयर उडयतात, जाका लागून शाळेच्या भुरग्यांचे भलायकेक धोको निर्माण जाला. चिकन सेंटराचो कोयर हे समस्येत आनीक भर घालता. भुरग्यांच्या पालकांनी शाळेच्या प्राचार्या कडेन ते विशयीची कागाळ दिल्या. सर आतां पळय ही आतां सगळी गार्बेज हांगासर दिसता आनी हाच्या ऑपोजीट आमचें स्कूल हेडगेवार स्कूल आनी ही भुरगीं इतली धाकटी आसा तांकां मातसो सुद्दां ताजो वायरल इतलो इफेक्ट जाता. फाटल्यानी आमची भुरगीं इतली एबसेंट जावपाक लागली, बरी ना जावन फक्त थंडी जोर आनी मागीर आमी कंप्लेन केली कलेक्टरेटा कडेन. कंप्लेन केली आनी
मागीर चायल्ड रायट्स ते कमिशन सगळे ऑफिसर्स आयिल्ले, परत पंचायतीचे मनीस आयिल्ले, पुलीस स्टेशना वयले आयिल्ले, PSI आयिल्ले दिसता, आनी ते सगळे आमचे थंय डिस्कशन जालें. ते डिस्कशन अशें जालें की पंचायती थंय 3 लागता 2 लागता ते आमकां खबर ना. आमी आतां पेरंट्स, आमकां भुरग्यांचे पडला, आमच्या भुरग्यांचे. पूण पंचायती आपल्याचेर कोण म्हणटा आपल्याक लागना, दुसरो म्हणटा आपल्याक लागना. ती आतां कोणाक लागता एरिया तीच आमकां खबर ना. सो हे आतां क्लीन आमी आतां स्कुलाच्या तर्फे 3दा आमी हे क्लीन केलें, क्लीन करून काडलें. पूण तरी आसतना हांगासर कचरो तसोच डंप जाता. सो पंचायतीन कितें एक्शन घेतला कितें तें म्हाका खबर ना. ती गार्बेज न्ही, गार्बेजी प्रॉब्लेम दिसान दीस वाडत आसा. सुरवातीक गार्बेज कमी आशिल्ली, मागीर तिथे ग्रीन हाऊस म्हणटा बॉक्स बसयलो आनी त्या बॉक्सांक ताणें 2 कंपार्टमेंट केला, ड्राय आनी वेट. पूण आज तसो कचरो कोणच उडयनात. लोक आज पिशव्यांनी हाडून तो उडयतात आनी सगळे रस्तेभर ती गार्बेज जाल्या. आनी दुसरें म्हणल्यार फक्त घरांतली न्ही तर चिकन सेंटर आसा, त्या चिकनाचो वेस्ट तातूंत खूब आसा. ताजो लागून आमकां चड त्रास जाता, सगळो घाण जाता आनी कुत्रीं गोरवां सगळीं त्या रस्त्यार येतात, कचरो सगळो पावस येतात आनी सगळो रस्तो ब्लॉक जाता. पावसान तर तेवढे वचपाक सामकें मुश्कील जाता. आनी आमची भुरगीं आनी रोखडीच तेंच्यांनी एक 100 मिटरांची आमची स्कूल आसा आनी आमच्या स्कुलाक भुरग्यांक येवपाक वाटती. म्हणजे पेरंट्स आमचे खूब नाराज आसात. इवन एडमिशना वेळार सुद्दां आमकां प्रश्न करतात पेरंट्स, तुमच्या स्कुला कडेन कचरो खूब जाता, तुमच्या स्कुला कडेन येवपा सारको वाट ना, तुमच्या स्कुला कडेन भुरग्यांक घालप म्हणल्यार भुरग्यांक दुयेंत पडटलीं अशें आमकां पेरंट्स सांगतात. आमी तो गार्बेजीचो प्रश्न सोडोवपा खातीर आमी आमची कंप्लेन घेवन आमी कलेक्टराक गेले. कलेक्टरान आमची कंप्लेन सारकी आयकून घेतली आनी तिणी सांगलें आपूण कितें तरी हाजी उपाय योजना करता म्हणून. देवर्ली पंचायतीचो सरपंच हरकुलीन नियासो म्हणटा हो वाठार सेंट जोस द एरेल पंचायतीचो. तो आपल्या वाठारान येयना, मंत्र्यांक पत्र दिला, ताणें सांगलें. ही आमकां पडना, ही सांज ते आर्याला पडटा डिरेक्शन. आनीक एक सायडीन नावेली कॉन्स्टिट्युशन पडटा, एक वेली पडटा आनी दुसरे सायडीन आमचे कुर्तोरी पडटा. तिनूय हे वीस कशी जाल्ली आसा. आनीक गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान 2-3 दिसां पयलें क्लीन केल्लें आनी 3 दिसां मध्ये परत हाडून उरलें. 3दा जालें आमी हांगा येवन अशें इन्स्पेक्शन करून वयता आनी क्लीन बा केल्ली. गोवा वेस्ट मॅनेजमेंटान ते 3 दिसां पयलीं क्लीन केला. गोवा 365 खातीर मडगांव सावन रमेश नायक रावत. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. दिवचलचो नवो सोमार जालो खरो, पूण हे खेपे पालिकेन गोबी मंचुरियन वाल्यांच्या स्टॉलांचेर कारवाय केली. अन्न आनी वखदां प्रशासन संचालनालयान तसो आदेश दिल्लो. दर वर्सा प्रमाण अंदूय गोबी मंचुरियनाचे खुबशे स्टॉल थंय लागिल्ले. परवाने नाशिल्ल्यान ह्या स्टॉलांचेर पालिकेन कारवाय केली. गोबी मंचुरियनचे स्टॉल लागता आनी एज पर द गव्हर्मेंट ऑर्डर की बंद करपाचें आसा, त्या खातीर मुन्सिपालिटीन कितें एक्शन घेतलें? नमस्कार सगळ्यांक. मुन्सिपालिटीन ठरयलां की कोणाकूच खंयच्याच गोबी मंचुरियन गाड्याक आमी थंय अलाउड करचे ना. सगळे हायजीन आमी सगळ्यांचे हांगा निवेदनां येयल्या की तांकां बसोंक दिवचें न्हू म्हणून. कोणाच कडेन तेंचे कडेन म्हाका दिसता फूड एंड ड्रग लायसनां बीन कांयच ना. असल्यांक आमी अलाउड आमी कशेंच करून घेवचें ना आनी कोणी दिसत जाल्यार आमी तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें. न्ही, वार्षिक एक 10 तशी गोबी मंचुरियनाचे स्टॉल्स लागता. ह्या वर्सा कितें तुमी अरेंजमेंट केला? ना, आमी तांकां घालूंकूच दिवचें ना न्हू, अलाउडूच करचें ना आमी गोबी मंचुरियन. आनी बाकीचे दुसरे स्टॉल्स आहा तांकां? बाकीच्यांची म्हणजे सगळ्यांक तेंच्यांनी फूड एंड ड्रग्स वाले येयल्ले, तेंच्यांनी सगळ्यांची लायसनां चॅक केल्या. कोणा कडेन आसा तांकांच तेंच्यांनी बसोवंक दिला. हांगा येयल्ले ते सगळे. आनी ह्या जो आतां नवो समज रातचो पर्यंत चलतलो, त्या वेळार तुमी थंय तुमचे मनीस दवरता? आमी दवरतले, मनीस दवरतले, आमची नजर आसतली तेंची. गोवा 365 खातीर दिवचल सावन महेश गोवेकार. येरादारीच्या प्रस्नान वास्को शाराक घातिल्लो रेवाडो अजून सुटूंक ना. उपाय म्हण वास्कोच्या रस्त्या वयली अतिक्रमणां निवळ करपाक मुरगांव पालिका सक्रिय जाल्या. रस्त्या कुशीक अतिक्रमण करपी विक्रेत्यांक काडपा खातीर पालिकेन आयज पुलिसांक बरोबर घेवन मोहीम चलयली. पळयात. अतिक्रमण करपी दुकानांक सप्तका आदी नोटीस दिल्ली, पूण कोणूच आदेशा प्रमाण वागले ना, जाका लागून पालिका वांगड्यांनी आनी पोलिसांनी मेळून साबार दुकानां आनी स्टॉलां जबरदस्तीन बंद उडयली. तशेंच भौशीक सुवातांचेर आडमेळी हाडपी वस्तू लेगीत जप्त केल्यो.
पळयात. आमी ड्रायव्ह केला तांकां जालें म्हयनोभर जालो आमी तांकां वॉर्निंग दिताय. एक आमी तांकां नोटीसूय दिले, लिगल नोटीस दिले की तुमी सगळे भितर शॉप तेमी कित्याक 3x3 शॉप आहा तेंगेलें 3x3 ते शॉपान भितर रावनाय ते शॉपा भायर येवन धंदो कोत्ताय. शॉपा भितर सगळे हाली आसता शॉप आनी तांकां आमी वॉर्निंग दिलें. एक 7 दीस जाले आतां 10 दिसान आमी तांकां आमी आयज गेले आमी रेड मारली थिंगा सगळें सामान तेंगे हाडलां आनी आमी रस्तो क्लियर केलो. आमी आयज ड्रायव्ह घेवपाक पडलें आमकां कित्याक लोकांक वचपाक चलपाक रोड जावो आनी तशेंच तांकां गाडी भितर थिंगा भितर कित्याक आनी भितर शॉपाय तेदांनी बिजनस तांकांय बिजनस जावपाक जाय. रस्त्यार येयलो तांकांय बिजनसा आडको जाता. आमी तेंचेर एगेन्स्ट न्हय. आमकां कितें जाय तांकां भितर रावन धंदो केल्लो जाय इतलें आमची मागणी आहा. आमी आतां ही मार्केट केल्या ही आमी पयली फीश मार्केट ती रिनोवेट करून गोंयची गोंयकार जे फूड मेळटा तांकांय भितर गायले तांकांय तुमी बिजनस दिवचे. हांव लोकांक मागता वास्कोकार लोकां कडेन की आमचे कोण भितर कोण मार्केटान आहा तांकां बिजनस दिवचे इतलें मागता. रस्त्यार रावन निघता तांकां तुमी मातशें सांबाळून बिजनस तांकां चड गिरायक दिवचे न्ही कित्याक रस्त्यार रावन येता आमकां त्रास जाता. आमी एक ड्रायव्ह केलेलो ऑलरेडी हांगा आनी तांकां ऑलरेडी वॉर्निंग दिलेली आसा की तुमी हांगा एनक्रोचमेंट करनाका रस्त्याचेर कित्याक पेडेस्ट्रियन आनी लोकांक जे व्हेकल्स हाडटा भितून तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. सो आतां परत ड्रायव्ह घेतल्या कित्याक तांकां नोटीस सुद्दां इश्यू केल्लेली आसा बट स्टील तेंच्यांनी आयकुना तरी पूण भायर तेंच्यांनी एनक्रोचमेंट करून सगळे भाजी बी आपले वेजिटेबल्स दवरलेले आसा. सो जबरदस्ती करची पडली आनी ऑप्शन ना तांकां सांगून कोण आयकना. सो मागीर एकदां करची पडली आमकां जबरदस्ती. पळय आमचो चेअरपर्सन आमचे कावन्सिलर जे करता पळय न्हू एकदम बेस्ट करता. तांकां सांगून कांय फायदो ना. पांय पडले तांकां बाबा भितर लाय म्युन्सिपाल्टीक भितर हांगा हाडपाक लावनाका तरी आयकना. आनी असली परिस्थिती जाली 2 गाडयो येयले वांगडा पुलीस येयले प्रत्यक्ष आमचो चेअरपर्सन येयलो. ही फकाणां जाला. ही फकाणां आमी करता ते करना आमी आमची फकाणां करता. कितें खरें पळोवंक गेल्यार आमकां चड मस्ती जाला ही कळ्ळें न्हू. करपा कारण न्हू हेजे करता पळय न्हू हे खरेंच बरें करता म्युन्सिपाल्टी आनी हांव थँक्यू म्हणटा म्युन्सिपाल्टी. पोटाचेर कोण मारूंक येना. धंदो सगळ्यांक करपाक जाय. गोर गरीब आमकांय खबर आहा आमी धंदोच करपी. सो खंय तरी धंद्याचो रिस्पेक्टान आपलो धंदो करपाक जाय. जळामा येवन रस्त्यार येवन मदीं धंदो केल्या म्हूण जायना. खंय तरी प्रोटोकॉल आसता क्रायटेरिया तुमकां तुमच्या एरियेन बसून तुमी धंदो करपाचो आसता. हे तांकां सांगून विटले म्युन्सिपाल्टी विटले इन्स्पेक्टर विटले. सगळे लोक कंप्लेन करता की बाबा तुमचे भाजी मार्केटान चल्ला कितें. लोक येवन रस्त्यार आतिशबाजी करता. हेचेर खंय तरी तुमी केन्ना कंट्रोल हाडटले. ह्यो प्रश्न जेन्ना आमकां विचारता तेन्ना आमी खंय तरी सकयल देंवता. सो हेचेर हांव हे रिक्वेस्ट केले वेंडराक आनी एकटा हांकां नोटीसूय दिले की तुमी जर परतून रस्त्यार तुमी अशें येत तुमची एरिया सोडून जाल्यार तुमचे जप्त करतले म्हणून आनी हेचेर तुमचेर हेवी फायन इम्पोजूय करपाची शक्यता. आतां हे परतून तांकां इतले म्युन्सिपाल्टी ही ड्रायव्ह चालूच आसतली. मशिनां घेवन भोंवतले फायन तुजे भायर आल्यार तुमकां फायनूय मारतले. हे कार्य हांगा जावपाचें. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मांद्रेची पंचायत इमारत नुस्तें मार्केट खेळामळ उद्दाराची वाट पळयतात. पंचायत इमारत प्रकल्पाविशीं थळावो आमदार सांगता सध्या तरी अर्थीक नदरेन तो परवडपा सारको ना. सध्या नुस्तें मार्केट प्रकल्प जाग्यार घालतले. थळावो सरपंच हे बाबतींत आशावादी आसा. इलेक्शन वेळा वयली आश्वासनां आनी प्रत्यक्ष कृती हातून भोव अंतर पळोवपाक मेळटा. मांद्रेय तशें ते आसाच पूण आमदारा परस थळावो सरपंच चड आशावादी आनी आश्वस्त दिसता. आमदार जी तारुलकराचे मजतीन साबार प्रकल्प जाग्यार घालतलो अशें सरपंच अमित सावंतान सांगले. आयकात दोगांकूय. हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयलें रिगार्डींग पंचायत प्रिमायसीस पंचायत सरावंडींग प्रिमायसीस जे आहात ते रिडेवलप करपा खातीर आनी तेन्ना विशय असो येयलो की ताका ह्यूज फंड्स लागतले. सो सद्या तरी शक्य ना. ताका लागून आमी एक पयलीं म्हटल्यार ह्यो फीश मार्केट जो आहा तो रिडेवलप करपाक लागून घेतात आनी तो घेतकच मागीर दुसरे स्ट्रक्चर्स आहा तेचेर विचार करतले. सद्या तरी एंटायर प्रोजेक्ट घेवपाक डिफिकल्ट जाला. जे ऑफिसीस आहा तेच्या खातीर बांदला पूण तो सद्या बऱ्या कंडिशनान ना. तेजी परिस्थिती वायट आहा. सो तो आमी रिडेवलप करपाक लागून प्रपोजल मूव केला. सो टॉयलेट आतां मार्केट हे फीश मार्केट तेतूनच आमी टॉयलेट आनी सगळें घालून तेतून प्रोविजन करपाचें. जो जिम्नेजियम आसा तो आमदाराच्या सहकार्यान तो आतां आमी शिफ्ट करपाचें ऑलरेडी रिजॉल्व केल्लेलें आसा. तो जिम शिफ्ट जातलो. ताज्या नंतर हल्लीच स्पोर्ट्स मिनिस्टरान विजीट केल्या आमच्या कॉम्प्लेक्साक जंय आयज आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांक एक म्हणटात तशी सुसज्ज अशा क्रीडा मैदानाची गरज आसा. ते क्रीडा मैदान आमदारान आमकां अश्युरन्स दिला की स्पोर्ट्स मिनिस्टराच्या सहकार्यान तेचे म्हणटात तशें बेगींतल्या बेगीन तो इशू रिजॉल्व करतले.
ताज्या नंतर आतां हल्लीच फिशरीज मिनिस्टर आमच्या कॉम्प्लेक्साक भेट दिवन गेला. आमकां एक फिशरीज डिपार्टमेंटा थ्रू एक सुसज्ज अशें फिश मार्केट ते करून दितले अशें आमदारानय आमकां तेजे अश्युरन्स दिल्लेले आहा की तो फॉलोअप करून ते आमकां करून दितलो. आनी जी मांद्रे ग्रामपंचायतीची जी एरिया आसा जे रावंड अबावट म्हणटा थंय 30,000 स्क्वेअर मिटर अप्रॉक्सिमेटली आमच्या कडेन जागा आसा. स्ट्रक्चर जर तूं उबो करतलो खंयचो जर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जर करतलो जाल्यार ताका फायनान्साची गरज आसता आनी ते फायनान्साची गरज आतां आमकां आमच्या आमदारानय अश्युरन्स दिल्लेले आसा की तेजे कितें आर्थीक सहकार्य सरकारच्या मार्फत जे तुमकां कितें मेळोवन दिवपाचें आसा तेज्या खातीर आपूण पुरेपूर प्रयत्न करता म्हणून. जाल्यार मांद्रेचो आदलो आमदार आनी आदलो मंत्री रमाकांत खलपान योग्य प्रक्रियेंतल्यान गेल्यार मांद्रे जाग्यार पडू येता अशें सांगलें. पंचायती कडेन आनी इतरा कडेन जी म्हाजी आजवर बोलणी जाली ती अशी की आमी एक मोठ्या स्वरुपाचो एक योजना तयार करूया, एक कॉम्प्लेक्स निर्माण करण्यासाठी एक मास्टर प्लॅन तयार करूया. एकंदर मांद्र्यासाठीच करूया तो मास्टर प्लॅन आणि त्या मास्टर प्लॅना भितर हो जो स्पोर्ट्स संकुल, पंचायत संकुल आणि कॉलेज संकुल जे आसा त्यासाठी एक कार्यक्रम आम्ही निश्चित असो करूया. सरपंच आसात आमचे तशेंच आमदारय आसात. सरकारचो कोणाक विरोध आसतलो अशें म्हाका दिसना. अनेक मिनिस्टरां कडेन म्हाजे स्वताचे व्यक्तिगत संबंध आसात, तेंचे कडेन ज्या वेळार उलयता त्यावेळेस जी काय मदत जाय गांवासाठी ती दिवंक ते तयार आसात. परंतु योजनाबद्ध रित्या तेंचे कडेन आमी वचूंक जाय. गोवा 365 खातीर मांद्रेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयची राजधानी आशिल्ले पणजेंत सदांच ट्रॅफिक आडावन उरिल्ली दिश्टी पडटा. ताचे फाटल्यान वेगवेगळी कारणांय आसात. एकाच वेळार सगळीं भौशीक कामां सुरू केल्यात. शारांतले रस्ते एक तर खणून काडल्यात वा पुरायपणान आडायल्यात. जाका लागून पयलींच गर्दी आशिल्ल्या रस्त्यांचेर ताण पडला. काँग्रेसीन मंगळारा येरादारी सेलाक निवेदन सादर भेटोवन ह्या गोंधळा कडेन लक्ष ओडलें. पळयात. स्मार्ट सिटी पणजेक आनी स्मार्ट करपाचें काम वचत थंय सुरू आशिल्ल्यान पणजेत प्रवास करतल्यांक वचत थंय गाडयांचे मदीं तिश्टत रावचें पडटा. गोंयाक नाताळ आनी पर्यटन हंगामा सुरू जावपाचो आसा. शारांतल्या लोकांक गरजे भायर त्रास सोंसचे पडटात. काँग्रेसीन मंगळारा येरादारी सेलाक निवेदन दिवन ही कामां बेगोबेग हातावेगळी करपाची विनवणी केली. खंयचोय प्रकल्प हातांत घेतना नियोजना उपरांतूच हातांत घेवचें अशेंय तांणी मागलां. ह्या गोंयकारांचेर कोण पळयत ना अशें दिसपाक लागलां. ते लोकल लोकांक अशी प्रॉब्लेमां करून दवरल्या की 3-3 वरां आमी कामाक जे येता पणजे आनी परते मडगांव वयता किंवा म्हापशा वयता तांकां असो त्रास काडचे पडटा. तर हाजेर सोल्युशन आमी ट्रॅफिक पुलिसाक काय म्हणना. आमी ट्रॅफिक पुलिसांचे जाणा की तेंचे रिसोर्सीस जे आसा ते सारके ओवर स्ट्रेच जाल्ले आसा. आमी उदाहरणां दिल्या. आतां पणजे कजिनोचो जो वाठार आसा तो सरकारान तांकां कजिनोक पळय दिला. त्या वाठारान नो ट्रॅफिक सायन आसून सुद्दां ट्रॅफिक कंजेशन जाता. आमी मागणी केल्या ती कित्याक ताजेर एक्शन जायना. आमी जर एक कॉमन मॅन खंय जर नो पार्किंगान लायले जाल्यार आमचेर एक्शन जाता. हें जावचें, हाजेर एक्शन जावचें. सेकंड आतां आमी ताचें लक्षांत हाडलां की बागा आनी कालंगूट वाठारांत जर आज परिस्थिती इतली जर त्या लोकल लोकांक सोंसचें पडटा जाल्यार फुडें आनीक येता त्या दिसांनी कितें जावचें ना. ताणें आपले अडचण्यो सांगल्या. खुबशी प्रॉब्लेमां आसात ती आमी एक्चुअली सरकाराची दुसरी यंत्रणा आसा. फॉर एक्झाम्पल आतां पणजे भितर मेन कॉज हे ट्रॅफिक कंजेशन जावपाचें म्हणल्यार PDA आनी CCP आनी कॅप्टन ऑफ फोर्स ही 3 यंत्रणा जर पळयशी तांणी पळय आतां हांगा लोकल हांगा परमिशनां दिल्या नाका जाल्लीं. मागीर इव्हेंट मॅनेजमेंट जाता. हांगा कसलो इव्हेंट येता आनी पणजे पडटा. इफी जाता काल मिरामार बिचाचेर क्लिनींग म्हणून आनी केलें. थंय गर्दी. ट्राफीक सेल आसा पळय ते ट्राफीक मॅनेजमेंट करपाक आनी आमी सगळे जाण पळयता बारीक बारीक रस्त्यार ट्राफिकाक फक्त आडोवंक दवरतात आनी कलेक्शनाक दवरतात. हें जावपाक जायना. रूल मोडल्यार ताका तुमी दियात पण ताका रोडूय बरे आसूंक जाय. आयज आमी एक्सिडंट म्हणटा केसीस पळय जाल्यार एक्सिडंट केसीस जाल्या पळय ते कशें जाल्या की रोडा खातीर जाल्या. आयज आमी आमचो अटल सेतू पळयता जाल्यार अतुल सेतूचेर कितलेशे हे आसा. अटल सेतूचेर कितलेशे हॉटेल्स आसात तेचेर तुमी पळयल्यात आसतले. तशेंच आतां जो सिजन स्टार्ट जातलो टुरिजमाचो जरा
जावं आमचे क्रिसमस स्टार्ट जातले ते लोकलांक प्रॉब्लम जाता. जशें हालीं लोकांक सांगलां की तुमी खणटात, तुमी केन्ना खणपाक लागतात, तुमचो पयलीं प्लॅनिंग नासता, तुमी पयलीं इम्प्लिमेंट करता आनी प्लॅनिंग जाता स्टार्ट. हायवे रोड पयल्यार तुमी जाल्यार हायवे रोडाचे तुमी पयलीं हायवे बांदूंक स्टार्ट करतात आनी मागीर तुमचो प्लॅनिंग स्टार्ट जाता. पणजेकारांक आनी कांय म्हयने हे परिस्थितींत तोंड दिवचें पडटलें अशें खुद्द पणजेचो आमदार आतानासियो बाबूश मोन्सेरातान सांगिल्लें हें लक्षात घेवपा सारकें. रस्ते जाग्यार पडटा तेन्ना पडटात. सद्या तरी शारांतले बेशिस्त येरादारीक तोंड दिवचेंच पडटलें, दुसरो उपाय ना. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. बायलांच्या T20 लिगा खातीर BCCIन बंद निवेदे वरवीं 5 फ्रँचायझीचे पावणेचो बेस प्रायस 400 कोटी दवरला. मार्च 2023 सावन लीग सुरू जातलो. 2007 ते 2008 वर्सा फाटीं मुंबय इंडियन्स सुमार 446 कोटी रुपयांक विकिल्ले. ह्या सगळ्यांत चड खर्चीक फ्रँचायझीचे मोल लक्षांत घेवन क्रिकेट मंडळ ह्या निर्णयाचेर पावला. पळयात. निविदा दस्तावेज भायर सरल्या उपरांत लिलावा कडल्यान कितले कळंतर मेळटा ताचेर आदारून फ्रँचायझीचो विक्रो 1000 ते 1500 कोटी रुपयां मदीं वा ताचे परस चड आसतलो अशी मंडळाची अपेक्षा. पूण रेकॉर्डांतल्या ह्या अपेक्षा विशीं उलोवपाक अजून कोणूच तयार ना. BCCIन सद्याच्या दादल्याच्या IPL पंगडाच्या धन्यांक बॉलीत वांटो घेवपाक सांगला, पूण क्रिकेट मंडळाच्या उण्यांत उण्या पात्रताय निकशांक पाळो दिवपी सगळ्या गुंतवणूकदारांक निविदा प्रक्रिया उक्ती आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. IMDच्या अदमासा प्रमाण डिसेंबर म्हयन्यांत हवामान सुकें उरतलें, देखून तापमानात उणाव जाणवतलो. जाल्यार नोव्हेंबराचे निमणे कडेन हवामान गरम उरून कुपां दाटिल्लीं पळोवपाक मेळटलीं. बुधवारा हवामान सुकें उरतलें. कांय वाठारांनी 1 वा 2 फावट पावस शिरशिरू येता. पळयात. फुडल्या 48 वरांक उण्या तापमानात 2 डिग्रीन उणाव जावं येता असो हवामान खात्याचो अदमास. मळबात दाटिल्ली कुपां कमी जाली जाल्यार परत एक फावट रातयशी अनुभवपाक मेळटले. बुधवारा फांतोडेर कांय वाठारांनी दव पडटलो, उपरांत वत पडून दव कमी जातलो. फाल्यांचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 22 डिग्री सेल्सियस उरतले. बोट धन्याक दर्यांत वचपाची मेकळीक दिल्या. 30 तारखे उपरांत हवामान सुकें. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 22 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 48 वरांक उण्या तापमानान 2 डिग्रीन उणाव. 30 तारखेक दाट दव. बोट धन्याक खाशिल्ली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365 विथ इनपुट्स फ्रॉम IMD. गोवा 365च्या हाच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.